मातेवाचे शुभ वर्तमान. स्नानदातार जुआंवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच लोगरा थावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देंवून ताणें पुस्कोल लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. तिनसानां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी सांज जावन गेली, म्हणटूच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी प्रतिपाल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तांणी तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5000 आसले. देवाचें उतर हें.